कळसा आमच्या मोगान लास्टच्या जेजूच्या देव कळसा आमकां मोगान भरच्या जेजू बोळ्यांनी खालत्या काळसाच्या कर काळसा आमची सारकी तुझ्या
आमच्या काळजात तुझी येवना साय तुझ्या काळजात आमकां जागो दिताय धन्य तूं मोगा सागोर दयेन तुझ्या आमकां तूं भर आमच्या काळजात तुझी येवना साय तुझ्या काळजात आमकां जागो दिताय धन्य तूं मोगा सागोर दयेन तुझ्या आमकां तूं भर गुळी तूं बरो शिळ्यांक वेंगसो धैर्य आमकां दिवसो जेजूच्या पवित्र काळजात आमच्या मोगान लासच्या जेजूच्या देव काळजात आमकां मोगान भरच्या जेजू बोळ्यांनी खालत्या काळजाच्या कर काळजां आमची सारकी तुझ्या कश्टांत येयल्यांक तूं विशीव दिताय वजन वावयतल्यांक लागीं आसाय सौम्या तूं दैवीक देवाळ देंवता काळजात हांव कुरपे सोवाळ कश्टांत येयल्यांक तूं विशेव दिताय वजन वावयतल्यांक लागीं आसाय सौम्या तूं दैवीक देवाळ देंवता काळजात हांव कुरपे सोवाळ सोमी तूं दयाळ भोगसूंक तयार देव उधार काकुळटा जेजूच्या पवित्र काळजात आमच्या मोगान लासच्या जेजूच्या देव काळजात आमकां मोगान भरच्या जेजू बोळ्यांनी खालत्या काळजाच्या कर काळजां आमची सारकी तुझ्या जेजूच्या पवित्र काळजात आमच्या मोगान लासच्या जेजूच्या देव काळजात आमकां मोगान भरच्या जेजू बोळ्यांनी खालत्या काळजाच्या कर काळजां आमची सारकी
इश्तांक बरें कुंपरीचें फेस्त मागता आमच्या फिरकस कुटुंबाचें फेस्त हें आनी दयाकन लोक भायर कोणीय रावची गरज ना वयर जागे आसा जायतीं जाणां वयर गेल्यांत आज वयल्या माळयेर जागो आसा ती फुर्ती भरिल्ल्या वेळार आमकां संतोश जाता सगळी इगर्ज एक कुटाम जावन मीस पेटयतना देखून दयाकर सगळीं इगर्जे भितर आसया थोड्यांक येताना बस लेट जावं पुरो जाल्यार तांणी कांय लज करचें म्हणून ना तांणी येवन वयर बऱ्या जाग्यांनी बसून मीस पेटोवंक तुमकां हांव विनंती करतां आज हांगासर आमकां प्रधान याजाक जावन आयला CODP संस्थेचो निर्देशक मानादी बाप विन्सेंट डिसोजा तांकां आमी सगळ्या पिरकस कुटुंबाच्या नांवी हार्दिक स्वागत म्हणटा वेलकम फादर. थँक्यू. हांगासर आज मिसां अशीं आसात पिरकस कुटुंबा पासून आमी मीस पेटयता ते भायर मिसां आल्फोन्स फ्रांसीस मोंतेरो आग्रा तिमांगूर पयलो वाडो लादीन मोंतेरो आनी कुटाम केदुंबाडी वाडो बर्थडेक आर्गां एरन फ्रेंडसान डिसोजा पाजवा आर्गां सोनिया लुईस नल्लिंगी आर्गां सहाना डिसोजा वर्काडी दुसरो वाडो आर्गां मारिटा फ्लाविया कुटिना जंकाळा अनिशा डिसोजा धर्मानगर वंदना आनी मार्विन डिसोजा नल्लिंगी मौर डिसोजा नल्लिंगी अरुण आनी नीता डिसोजा कोडलामगर विनीता जेश्मा फेरावो वर्काडी दुसरो वाडो अपोलिना डिसोजा आनी कुटाम पावूर विजय डिसोजा आनी विनीता फेरावो बजेलकारिया 10 वर्सांचो बर्थडे आर्गां पेनुएल नियोन वेगस नर्लिंगी पदाव आर्गां प्रकाश आनी विल्मा डिसोजा तिमंगूर पयलो वाडो देवच्या पवित्र काळजाक आनी आर्गां दितात तशेंच वेळांगण मायाच्या मजती खातीर आर्गां दितात तशेंच हांगासर आसा 5व्या वर्साचो मरणाचो उडास फेलिक्स वेगसा पासून मीस दिला रोशन वेगस कोडलामगर 13 वर्सांचो उडास काडन मीस दिला देवादीन लादीन वेगसा पासून मीस दिला थॉमस वेगस काळियूर सेन्सर सरल्या आत्म्या पासून मीस दिला सोबीन आनी प्रवीण डिसोजा पेरमांडूर हांच्या सोर इराद्या पासून तशेंच तुमी आज मागोवंक येयल्ल्या सगळ्या इराद्या पासून आमी आज सांगाता मेळोन मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज आमी वर्काडी देवपर्सा फिरगजेच्या व्हडल्या फेस्ताक तयाराय जावं संभ्रमान कोंपरीचो आयतार संभ्रमताव. सर फिरगज कुटुंबाचे सांदे एका कुटुंबाच्या स्पिरितान भरून भोव पवित्र येवकारिस्तांतल्या जेजूक परगट मान करूंक भाव बांदवपणाचो आयतार आनी जेजू रायाचे फेस्त आचरण करता. आयची देवस्तुती जेजू नाशेल्ले शांती समाधानाचे आनी मोगाचे रास कुटुंबांत विस्तारूंक आमकां आपोवणे दिता. जेजू शांतीचो कुंवर आनी समाधानाचो दूत जावन सर्वां मेलफांग जावन जियोंक आदार जाला. जेजून आपल्या सॅक्रिफीस आनी त्यागा मारिफात येवकारिस्त आमकां भेटोवन दिलो. आमच्या कुटुंबांत येवकारिस्तातय भक्त चडोवंक फिरगज कुटुंबांत जिवाळ आनी कार्याळ संदेश जावन जियोंक आदार मागया. तशेंच सताची मोगाची नितीची शांतीची आनी सेवेची पडसा जावया. जेजूच्या हाजरे वरवीं आमचे जिवीत बोगसण्याचे एकवटाचे त्यागाचे आनी बरवशाचे जावन जियोंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. जेजू ख्रिस्त आमच्या पवित्र सभेचो मुकुट जेजू ख्रिस्त आमच्या कुटुंबाचो राय आमचो राय हें फेस्त आज आमी आचरण करतना ह्या जेजूक मान दिवं ताच्या पवित्र काळजाक गौरव पटोवन एक वर्काड फिरगज कोटाम रुपीत जाल्लें वर्सां आदीं ह्या सगळ्या भाव बांदवपणाचो ह्या कुटुंबाचो फिरगज कुटुंबाचो उडास काडून आमी देवाक आज अर्गां दिता.
विगारा सांगता सहायक विगारा सांगता वस्ते विगारा सांगता सगळे फिरगस कुटुंबां सांगता मेळून जेजूच्या पवित्र काळजा मान दिता आनी मेळ्ळ्या उपकारा अर्घां दिता आमी मेसाचें बलिदान पवते परी भेटोवच्याक फातकांची दूख धरया देवा कडेन बक्षांनी मागया. पातकांची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून ताणा दुसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गोड अपराध ह्या पसत बगेन सदां सांवकार मरे सगळ्या दुखांक आनी बगता आनी तुमकां भाव भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सगळ्या सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करून तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवात साखरी करूं आनी निरंतरी तुका वाकान उपाव म्हणून आमी प्रार्थिता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसाप
इस्रायेलाच्यो सगल्यो कुल्यो हेब्रोनान दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हणलें आमी तुज्याच आडामासाचे संपलेल्या दिसांनी सावळ आमचेर राजवडकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेले आनी तांकां फाटीं हाडले आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें तूंच म्हजे परजे इस्रायेलाचो गवळी जातलोय तूंच इस्रायेलाचो पुडारी जातलोय देखून इस्रायेलाच्या सर मळगाडे हेब्रोनान दाविदाशी आयले दावीद रायान हेब्रोनान सर्वेस्परा वजीर तांचे कडेन एक करार केलो देवाचे उतार देवाची वडोपकार सर्वेस्पराची घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो सर्वेस्पराची घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो या आमी सर्वेस्पराची घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना की देव तो संतोष म्हाका भोगलो आमी तुजेशी पावल्या जेरुसालेमा तुज्या दरवाट्याचेर आसात आमची पावला तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पांव सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो मजबूतानी आकण बंदावळेर उबान बांदला आमची जेरुसालेम थंयसर सोडून येतात कुळयो वयर सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणून इस्रायेलाचो कायदो तो थंयसर उबारला दावीद रायाच्या मुजबेचें सिंहासन सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो सांत पावलून कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो उसवाडाच्या रासान आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितेल्यात ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान हाडून पायल्यान त्याच ताच्या पुता मरिफात लाभता आमकां सडवण म्हणजे पातकांचे बगसाने तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये ताचे ते सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसात तोच मस्तक कुडीचे
म्हणजे पोवीस सभेचें अरम वा पयलें फळ जिवन जाल्ल्याचें देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण देवाचें उतर देवाची व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. दुनिया देवाक दिन वासोया सोम्याक भक्तीन वंदिया पारागिता करसिया महिमा ताची परगड्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता शेकी जेजू कुर्सार मारता आसतना लोक लागसर रावून पळयत आसलो तांचे मुखंड ताका खेळून म्हणटाले हेरांक ताणें बचाव केले ओ देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं शिपाई ताची खेळकुळां करताले ते ताचे सरची वचून ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले तुजो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर ताच्या माथ्या वयर वचू देवाचो राय उतरां बरोवन घाल्लीं उमकाडायल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर तो दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवा कांय भियेनाय बे आमकां जाल्यार नित्य प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जालें तें मेळ्ळां पूण हाणें कसलीच चूक आदारलेली ना उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठान आसतलोय देवाचे उतर हे जेजू राय आमकां बाचावी जाय मोगाच्या भाऊ भयणांनो ह्या फिरगज कुटुंबाचें व्हडलें फेस्त आचरण करच्या पयलें कोंप्रेसो आयतार आचरण करतना ह्या देवाच्या उतरांचो सारांश हांवें ह्या विशयान विसरून काडला जेजू राय आमी जेजुडे म्हणचे जेजू राय आमकां बाचावी जाय आयच्या शुभ वार्तेंत आमी जेजू राय खुर्सार उमकाळिल्लें घडीत ह्या विशयांत आयकत हांव सांगलूक तें पिंत्रायता दोगां अपराध्या मदें जेजूक खुर्सार उमकाळायला आनी सोजेर जुदेव मुखंड जेजूची केळकुळां करतात निंदा करतात आनी एकलो अपराधी तुकाय तूं बचाव कर जेजू आनी म्हाकाय बचाव कर म्हणटा देखून आमी ह्या जेजू लागीं क्रिस्तांव भावार्थी
जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सातय ताच्या सोडवण थंय पाती येयल्ली ताची सोडवण मानून घेवची आमी बावर्त क्रिस्तांवां जेजू लागीं तेंच मागता हांव जेजू राय आमकां बाचावी जाय थोडे पडे आमचे जिणेंत आमी उलो मारला जावं पुरो जेजूक जेजू आमकां बाचाव कर म्हणून म्हज्या जिणेंत एक घडीत घडलें पोरसूं थोड्या दिसा आदीं हांव वायनाड थंयसर कारपुरा डॅम आसा वायनाडांत तुमी गेला जावं पुरो ते डॅम पळयला जावं पुरो ह्या डॅमाच्या ह्या परिसरांत मस्त जागो आसा आनी एका कंपनीन प्रवासोद्यम थंय बरें केलां आनी ह्या जाग्यार एक झीप लायन म्हणून आसा झीप लायन तुमी आयकलां जावं पुरो तातूंत तुमी उमकडून गेलात जावं पुरो झीप लायन म्हळ्यार 2 पर्वतां मोदें एक उबार पर्वत एका कुशीन आनी एका कुशीन आनी एक कडेन पर्वत आनी मोदें खंदाक दुसरें कांय ना गुंड मात्र आनी एका पर्वतांत उबार पर्वतांत आनी एका इल्ल्या तक्षशिला पर्वताक लांब दोरी बांदतात स्टील रोप म्हणटा आमी दोरी घट्ट आसा ती कित्याक म्हळ्यार मस्त तातूंत उमकडून येतात आनी ताका पयशे आहा तितलेत 430 कितें आमी टिकेट दिली ताका आनी व्हिडिओर थंय बरें जायरात येताले राहुल गांधी प्रियांका गांधी पुरा ह्या जाग्याक आयिल्ली आनी तांणी सादारण तूं पयलीं करचें भारी खुशी जाली म्हाका हें पळोवन हें बरें पळोवन आनी थंय सुमार भुरगीं तिकेटेक वदाडटालीं मस्त हॉस्टेलाचीं भुरगीं मस्त मुस्लीम भुरगीं आशिल्लीं आनी तीं हें झीप लायनार उमकळोवंक तीं थंय येतालीं तांचे पैकी आमी एक सोग पाद्र्या सांगाता गेल्या आनी सुमार सांजेचो वेळ 5:30 वरां जाल्या थंयसर सकाळीं 10 तावन सांजेर 6 वरां सर लास्ट वेळ 6 वरां आनी हांगासर हे झीप लायनार उमकळचें म्हळ्यार कशें पयलीं आमकां तयार करतात बरें हेल्मेट घालतात बरें लोंकडाचें हेल्मेट घट्ट आसा हेल्मेट पूण मदें मदें गॅप आसा पूण तें घट्ट आसा आमकां बांदलें घट्ट करून आनी आमच्या दोनी पांयांक दोरी रेवडायली आनी पेंगटा घट्ट बांदली आनी पेंगटांत उबार न्ही एक राट्या बरी कोक्के आमच्या हातांत दिले काणगे म्हणून आनी काणगेन आमी थंय गेल्या उबार त्या पर्वतार जिपार आनी थंय तावणू आमकां उमकळावन आमकां म्हळ्यार आमकां ते कोक्के त्या सरे उमकळावन आमकां तातूंत निसरोण येवंक आसा वयर तावन सकयल म्हणून सर आनी म्हजे बॅड लक जालें गोत्तू ना सोग पाद्राप आशिल्ले तांचे पैकी हॉस्टेलाची भुरगीं एकली उणी आली दोगां वचूंक देखून सोग पाद्राप आशिल्ले पैकी ते पाद्राप गेले एक हॉस्टेलाचे भुरगे एकल्यान जाले देखून ताका कंपेनी म्हूण सोण आनी एका पाद्रापा ते बरें तमाशे करून वचून आशिल्ले मदें मदें मागीर आवाज चड आयकोना पूण मागीर एकलो हांव लास्ट एकलोच उरलो हांव लास्ट 6 वरां ताचे उपरांत कोणी ना ते देखून ते नॉर्थाचे ते आमचे कडेन उलयले मागीर कालेंक सगळे ते कोक्के आमचे त्या म्हजे आसले कोक्के आसले दोरयेक उमकळयले राट्या बरी आनी म्हाका लोटून सोडलें निसरून आनी थंय ताणें विचारलें सुमार एक 600 कितें मिटर आसा कोणी ना एकलोच हांव तो पळयतना बरें उदक आसा दर्यांत तो डॅमांत आनी बरें 5 गुडे पुरो पळोवंक मेळटात इल्लें निसरून येताना बरी खुशी जाली म्हाका मागीर इल्ले वेळार ताणें सांगलें घट्ट दरी जेतून हांव घट्ट धरलें कळ्ळें मांकडा बील पळय आवयक भट्टून धरलें तेजें घट्ट धरलें आनी सकयल पळयतना मस्त गुंडी आसा आनी डॅमाचें उदक वचून उठली खणी केल्या आनी इल्ले पयस फातोर परत दिसतात सकयल पळयतना म्हाका कठीण भिरांत दिसली आनी हांवें म्हळें जेजू म्हाका पाव सांत थॉमासा म्हाका पाव म्हळें सांत थॉमास सांगे आसा बरें इमाज पिंत्रोवणी आसा हांव कोल्लांगण आसलो देखून सांत थॉमास म्हाका इल्लो लागशिल्लो ताचो उडास काडलो आनी लागीं पावतना फादर म्हूण आमचे पाद्र्याप आमचे टीम भोव मारलें हांव पावलो हांव तळाक म्हळें देवाकार घालून दिलें तशें हांवें एक ल्हान घडी सांगलें आमी थोडे बडी 8 क्लासाक आमी भोव मारता जेजूक कित्याक म्हळ्यार ताणें मात्र आमकां राखत जाय ताणें मात्र आमकां बाचावी दिसय जेजू 3 रितींनी आमकां बाचावी दिता आयचो वांजेल आमी नियाळ केल्यार आमकां कळटा की जेजून बाचावी दिवची वाटो 3 रितींच्यो पयलें जेजू बावर्ता मुखांतर आमकां बाचावी दिता जेजू बावर्ता मुखांतर आमकां बाचावी दिता जुआंवचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 35-40 जेजू म्हणटा पुताक पळयतल्या आनी सतमणतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळ्ळा जाय कोण पळय पुताक पळयता आनी ताका पाती येता ताका सासणीक जिवीत मेळटा आयचो वांजेल तुमी पळया एकलो अपराधी तो क्रिमिनल ताका बरी शिक्षा मेळ्ळ्या आनी तोय जेजू सांगता उमकळटा पूण जेजू देव म्हूण तो मांडून घेता आनी वो जेजू आमचे बरी तो आनी एका स्वरा म्हणटा आमचे बरी तो अपराधी न्ही निरअपराधी ताचे थंय कांय सूख ना कसलेंच सूख मेळना जेजू राया
तू राजपती घेऊन येत असताना म्हजो उगड आसतोवर म्हणटा आनी त्या जेजूक तो पाती येता तू देवा की बिये नायंगी म्हणटा तो आनी एका स्वराक आनी वो सोर अपराधी जाल्यार जेजूक पाती येता देव म्हूण मानून घेता आनी ह्या कुर्साणूक पडलेल्या जेजूक आपलो राय म्हूण मानून घेता देखून जुवांसो वांजेल 6 अध्याय 35 वाक्यांत जेजू म्हणटा पुता कोण पळयता पुता कोण पळयता कुर्सार मेल्ल्या जेजूक आनी ताका सतमंता ताका सासणे जिवीत मेळटा आनी हो अपराधी चोर जाल्यार ह्या कुर्सार उमकळेल्या जेजूक देव म्हूण मानून घेवन बोक्साने मागता आनी राज पदवी ताका मेळटा रायाळ वर्गांत तो भरती जाता देव ताका बक्षिता पयली वाट जेजून बाचावी दिवची पयली वाटी कोण पळय जेजू पाती येता आनी ताका पळोवन सतमणटा तांकां बाचावी मेळटा दुसरी वाट देवाच्या उतरां मुखांत्र दुसरी वाट जावन आसा देवाच्या उतरां मुखांत्र कोण पळय देवाचें उतर आयकता जुवांस वांजेल 6 अध्याय 44 हांगासर बापाक काण दिवन ताचे तावन शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो म्हणटा जेजू कोण पळय बापाक आनी बापाचें उतर देवाचें उतर काण दिवन आयकता आनी बापा तावन शिकता बापा एकलोच पूत सोमी ताचे तावन शिकता ताका हर एकल्याक आनी ताका मात न्ही हर एकल्याक देवाचें उतर पाळटल्यांक जेजू ताचे सरशी आपोवन उरतलो त्या सोराक जेजून म्हळें तूं आजच म्हजें सांगता वैकुंठांत आसतलोय सर्गार आसतलोय सर्ग बसयता जेजू त्या सोराक आनी तिसरी वाट मोगाची न्हू बाचावी दिवची वाट ताच्या कुडी आनी रक्ता मुखांतर जुवांसो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 51-58 जेजू म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण जो कोण म्हजें मांस खाता तो सासनाक जियेतलो जेजूची उतरां आज कोंप्रेस आयतार आमी आचरण करतना तस्सो येवकारिस्त आमी आचरण करता 2000 वर्सांच्या कितें चड चरित्रां ह्या येवकारिस्ताक आसा लोक घराघरांनी उंडो मोडच्यांत ब्रेकिंग द ब्रेड म्हणटा आनी देवाक अर्गां दिवच्यांत घरां मेळटालो सोनवार उतोवन मागीर आयतारा दिसा जेजूचो दीस तो द डे ऑफ द लॉर्ड सोमयाचो दीस आयतारा दीस लोक घराघरांनी सांगता मेळटालो आनी अशें येवकारिस्त उंडो मोडचें देवाक अर्गां दिवचें आतां आनी मोगाचें न्हू आमचे वर्काडे पिरगज आराम जाल्या तावणी 2000 वर्सां तावन ही चारित्रां येवकारिस्ताची आमच्या काळजांत आसा जेजुरायाच्या मोगाची ती ऊब आमच्या काळजांत आसा देखून हे फिरगस बुटां आराम जावन आजून म्हणसर जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवलां देखून बाचावी दिवची तिसरी वाट जावन आसा आमी ह्या येवकारिस्तांत भाग घेवची जेजुराय आमकां बाचावी जाय म्हूण आमी जेजू कडेन मागता जेजूक आमी उलो मारता आनी तस्सो जेजुराय आमकां येवकारिस्ता विशयांत उद्देशून म्हणटा आमकां बाचावी जाय जे तर येवकारिस्ता थंय आमी मोग आनी एक कोट अडिसे सांव पावलान कोरिंदकारां बरयलें पत्र अध्याय 11 वाक्य 17-22 ओळ पर्यंत थंयसर सांव पावलो घरांत हाडलें खाण जेवण येवकारिस्त म्हूण उडास काडन लोक कशें जेवतालो की त्या विशयांत उलयता तो म्हणटा तुमकां जेवूंक गम्मत मारूंक घर ना गे तुमचें तुमी घरांत हाडून जेवण हाडन हांगासर तुमी एक एकलोच जेवतात तुमचे मदें मोग ना एकवट ना तुमी थोडे बरें जेवण हाडटात आनी थोडे तुमी बेबदे जातात बरें मजेदार जेवण आनी थोडे दुर्बळान जेवण हिणें कांय ना तांणी जेवी जेवण बुद्धी सुटयतना तुमचें जेवण जावन तुमी पिरवतात तुमचें आमाल पिरवता आनी आमालार तुमी आसात तुमकां अशें जेवचें जाल्यार घर ना गे तुमकां तुमी हांगा येवन जेवीचे गी तुमच्या मदें एकवट ना तुमच्या मदें मोग ना तुमी कालशींतलें फावो त्या रितीन पियेया शिराप मागून पियेनाका त्या कालशींतलें तुमी योग्य रितीन पियेया कित्याक थंयसर जेजूचें रगत तुमी पियेतात जेजूच्या क्रुसाचें मरण तुमी उडास काडटात म्हणटा सांव पावल देखून मोगाचें न्हू येवकारिस्त आमी भेटोवंक आयल्या येता कितलीशीं मिसां आमी भेटयल्यात आनी आमच्या मालगड्यांनी ह्या मजबूत जाग्यार जेजूच्या पवित्र काळजा उबारलें देवाळ आनी जायते तुमी वावंट काडिल्ले रक्ता गामुळे बरें तुमी पिळून हें देवाळ बांदिल्लें आनी मालगड्यांनी त्याग केलो सुरवातेर हे मजबूत हे इगर्ज बांदयले फिरगस कुटां मृता केल्लें पविस्नान घेवन येवकारिस्त घेवन क्रिस्मस सक्रामेंत घेवन देवाचें देवाळ बांदिल्लें ह्या उडासाक
तुम्ही आणि आम्ही येवकरीस भेटयताना आमचे थंय मोग आसा जाय आमचे थंय एकवट आसा जाय देखून एकलो बरयणार म्हणटा आमी मिसाक आयिल्ले घरा पाटी येवन आमच्या आबा मायने आंटीने अंकलान डॅडीन विचारल्यार वयर तूं मिसा गेलोय रे तूं मिसा गेल्यार कोण आसलें तुज्या रायट लेफ्टाक तें तुका कळीत ना जाल्यार तुवें शांती दिल्या एकामेकाक शांती दिया म्हणटा फादराक तुमी शांती दिताना तुमकां लेफ्ट आनी रायटा बसलो तूं कोण म्हूण गोत्तो ना तर तुमी येवकरीस भेटून फायदो ना म्हूण देखून आमी मिसाक येताना आमी एकामेकाक पळय जाय उलय जाय एटलिस्ट लेफ्ट रायटाक कोण बसला म्हूण आमकां कळीत आसा जाय आमी शांती दिता समाधान जेजूचें दिता देखून एकवट आनी मोग भोव गरजेचो तो केवळ मिसा तोंड न्ही वचून येता क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा म्हणून पाद्राक धाडटा हें मिसा हांव मोगाचें बक्षण्याचें तें आमी जियोंक आसा आमच्या कुटुंबांत आनी वाड्यांत जेजूराय आमकां बाचावी जाय जेजू कडेन आमी उलो मारता जेजूरायाक आमी विचारता जेजू म्हणटा आमकां बाचावी जाय जे तर जेजूराय आमचो राय तो आमकां 3 गिफ्ट दिता 3 गिफ्ट काणीको त्यो आमी स्विकार करचो पयले काणीक जेजून कुर्सार तावन दिवची फातकाच्या बॉक्सांनी जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून तांकां कळीत ना तांकां बक्षी ताकाच कुर्सार किळायल्ल्या त्या मनशांक शिसांक लोकांक तो बक्षिता बापा तांकां बक्षी आनी जेजू आमकां बाचावी दिवच्याक एक फस्ट आनी प्रेशियस गिफ्ट म्हणटा तें जावन आसा फातकाच्या बॉक्सांनी तो आमकां दिता तें आमी घेजय पातकाचे बॉक्सांनी आमी घेजय तर पातकां आमी रडयचय आमी पातकी म्हळ्यार आमकां वळखून आमी घेजय आमी पातकां केला म्हण आमकां भोगोजय पातकां दुसऱ्या नोमण्याची रागाची जिद्दाची मोसराची आयच्या पयल्या वासो तुमी आयकले हांगासर दावीद रायाक मागूंक साम्येल प्रवादीक विस्ताना दावीद रायाक स्त्रियो ताणें मस्त झगडी करून साऊल रायाच्या फौजांक लोकांक राखला म्हणून सांगतात साऊलान 1000 लोकांक जिवेशी मारला तर दावीदान हजारांचे हजार 10,000 म्हणून दावीदा पुकारतात आनी ह्या आयकलें साऊलाक मोसोर काळजांत उज्या बरी ग्रास येता आनी ह्या मोसरान तो मरता आनी दुसरें दावीद राय जाता देखून आमचें थंय आसा पातकां मोसराची जिद्दाची अहंकाराची स्वार्थपणाची कितलीं पातकां आमचे थंय आसात आनी ह्या पातकांच्या बॉक्सांनी आमकां जेजून मात दिवचें तो एकलो अपराधी जेजू केळकुळां करता तूं पळय आतां तूं कुर्सार कळताय न्ही तूं पयलें लिबरेट जा तुका सुटका तूं दी आनी तूं आमकां म्हाकाय सुटका दी खल एक चॅलेंज एक तमाशे पळया पूण जेजू आमकां सुटका दिता कुर्सार मरुनूच थंय तो बॉक्सांनी दिता आनी त्या वरवीं हाचे दुसऱ्या वासाब आमकां म्हणटा त्या जेजू थंय सगळीं स्वामित्व आसात पातकाचे बॉक्सांनी आसा आनी तो मात्र प्रथम फळो मेल्ल्या उपरांत जिवान जाल्ल्या पैकी देखून त्या जेजून मात्र आमकां बॉक्सांनी दिवं जाता कोणायकी साध्य ना मोगाच्यान देखून ते बॉक्सांनी आमी घेजय दुसरें आमकां बाचावी जाय तर आमी सर्ग विसारी जाय जेजून दिल्यार सर्ग आमी खाण घेजय आमची जिणी केवळ मरणा मुखार मात्र न्ही मेल्ल्या उपरांत आसा देखून आमी बरवशाची यात्रिका जाय बरवस आमचे थंय आसा जाय आमच्या काळजांत बरो भावार्थ आसा जाय आमची जिणी हांगासर मात न्ही देखून कशेंय जियेल्या जाता कापये गम्मत मार कितली पातकांय कर कांय प्रॉब्लेम ना असलें चिंता आमचें आसल्यार आमी सर्गा विशयान चिंतिना सर्गा विशयान आमी चिंतिना आमच्या मरणा उपरांत कितें जें आसा म्हणून आमी चिंतिना अशें जायना जो देवान जेजून सर्ग बसयला त्या चोराक तें आमकांय मेळ्ळें जाय हें जेजून दिवची दुसरी काणी हें सर्ग मेळ्ळें जाय तर आमी आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यान मोगान आनी एकवटान जियेजय ब्राजील देशाचो ब्राजील गांव तुमी आयकला थंय एक जाणारी संवसारांत चलिल्ल्या झगड्यांचें अध्ययन करता वॉर्ज म्हणटा आमी युद्ध झगडें ह्या झगड्याचें अध्ययन करता आनी तो 1496 क्रिस्तपूर्व तावन 1861 क्रिस्त शका सुमार 3357 वर्सां कितली झगडी जाली पळय राया मदें ती तो लेख करता आनी ह्या 3357 वर्सांत 3130 वर्सांय संवसारांत झगडी जाल्यात 3130 वर्सांय संवसारांत झगडी जाल्यान केवळ समाधान आसलें कितले वर्सां गोत्ता आसा की 227 वर्सां मात्र देखून आमी सर्ग जाय म्हणटा पूण सर्गा विशयान आमी चिंता गे म्हणलें सवाल झगडें लढाय कितली
3,357 ವರ್ಷ ಪೈಕಿ 3,130 ವರ್ಷ ह्या संवसारांत झगडेंत आनी तातूंत 227 वर्सां मात्र समाधानाची आनी तो जेजूराय आमकां दिता तें बॉक्साने तें समाधान आनी तें सर्ग ही जावन आसा बाच्या विधीची वाट ही जावन आसा बाच्या विधीची दिवचे गिफ्ट्स 3 गिफ्ट्स म्हणटा आमी काणीको आनी तिसरी काणीक जावन आसा जेजू आपल्या आवयकच दिता ताच्याक व्हरतें गिफ्ट ना देणे जुवांक उद्देशून जेजू म्हणटा घे तुजी आवय देखून ह्या आवयक आमी घेजय आमच्या जिणेंत एक सुरपण आमकां भोगून वचो सक्कडी आमकां सांडूंक बरो सांगूंक जायना थोडे फावटी कितें जाता कितें जायत म्हूण बट हांव एक सोरो न्ही हांव एक सुरी न्ही म्हाका जेजून दिली म्हजी आवय आसा एका सामिश्य प्रकार संवसारांत प्रति निमिशाक एका निमिशाक एक सुरपणा वरवीं 100 जण मरतात की एक सुरपण 100 जण प्रति निमिशाक संवसारांत देखून आमी एक सुरीनी जेजू कळीत आसा आनी आमी एकल्यान आसूं नजो म्हणून लोनली वी नेवर शूड बी लोनली आमी एक सुरे आसूं नजो देखून जेजून आमकां आवयक दिला मोरयेमायक ही 3 काणीक ह्यो 3 काणीक जेजून दिवच्यो जेजूरायान आनी 3 वाटांनी बक्षाने दिवन समाधान दिवन जेजूराय आमच्या काळजाचो राय जावं पवित्र काळजाक समर्पिल्ली फिरगज आमच्या काळजांत जेजूरायाचें समाधान राज करूं म्हूण आमी मागया आमीन. आमी उबे रावया एकाच देवा सतमंता मागडे म्हणया एकाच देवा सतमंता सर पदवीदार बापको सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचना आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापा तावन जल्माला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उजवलो खरो देव तो देवा तावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाचे सैम आसो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्या आमी मनशां पासून आणि आमचे सरवणे पासून सरकार ताणतो देवलो आणि पवित्र आत्म्यावरवीं अवकार मुनीच्या उदरी गाडे कुडीतले आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून कोण सुटला ताका गुरसार मारलो ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवान जालो सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वराने जीव दातारतो बापा आनी पुता ताणून जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादेवरवीं तो उलयलो एकीच पवित्र कॅथोलीक धर्मतावरवीं स्थापलेले सभे सतमंता हाताच्या बक्षाने खातीर एक पवित्र नाणं सामान मांडटा आनी मेल्ल्यांच्या पुण्या जिवानपणा आनी सासणाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. आमी सर फिरगज कुटुंबां भावार्थी मनशां आमच्या फिरगेच्या दसच्या सर कुटुंबा पासून आमच्याच कुटुंबा पासून आमच्या गरजां पासून जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागया. सर्गींच्या बापा तुझे रास ह्या संवसारी बांदून हाडूंक वावरूच्या पापा साहेबाचेर बेसांव घाल. सर बिस्पू याजाक आनी धार्मिकांक जेजूच्या राजाचे साक्षी जावन जिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय मुखेल्यांनी अधिकाराचो लेखावर तो मोग करिनासतना मोगान अधिकार चलोवंक आनी आमचे रास मोगाचे बिडार करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आशांती झगडें आनी माणस्ताप पयस करन जेजून आशिल्लें शांती समाधान आनी मोगाचें राज आमच्या कुटुंबांत शेजाराक वाड्यांत आनी पिरगेचेंत स्थापन कर. तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी येवकारसांतल्या जेजू थंय अखंड भावार्थ दवरून आमचे जिणये पयन बरवशान जिवंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या उदरगते खातीर सेवा आनी दाना मुखांत कळमीत नासतना
वावरूंच्या सर हिताकाक तुझ्या उदांड आशिर्वादाने बर. तांच्या उदारपणाक तांच्या कुटुंबान जिवीत संतोष भरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीचे मरेकार पिडेक ओळख जावन कश्टोवच्या आमच्या फिरगसगारांक तशेंच उतार प्रायेच्यांक बरी भलायकी मतीक समाधान आनी पिडेतावन सुटका लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी हाकालीक पावसा वरवीं कृशीचो फल नश्ट जावन साबार कुटुंबाक कांगाल जाल्यात. तांच्या निरसपणांत आनी सलवणेंत तुमचो तांचो बरोसो जावन मुखल्या दिसांनी तांच्या वावरांत बरो प्रतिफल लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवच्या मनादीक बाप विन्सेंट डिसोजाक आनी 6 भेटोवणी करच्या आमच्या विगार बापांक, सहायक विगार बापांक, वस्ते याजाक बापांक आनी सर धार्मीक भयणीक तुज्या विश्वासी मोगान वागय. तांच्या मिसावांत निराशी जायनासता सदांच तांकां जैत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या यंकरिस्ताच्या मेजभोवती एकठांय जाल्ल्या सोमेस्तांनी संवसारी राज्याच्या आकर्शणा वयले जायनासता सर्गींच्या राज्यान जी अशें तशेंच यंकरिस्तांतल्या जेजुतय चड आनी चड भक्त चड अशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गरजां बसत मागया. आमचे कडेन मागण्या विचारल्या मागता बसयल्या कुटुंबा बसत मागया. सर्गीच्या बापा तुजे राज तुज्या पुता मुखांत ह्या संवसारांत तुवें स्थापन केलाय. ह्या राजांत आमी सांदे जावं पोय स्नाना वरवीं येवकरिस्ता वरवीं आनी क्रिस्माच्या सक्रामंता वरवीं विशेश जावं फिरगस कुटां म्हळ्यार रुताकर मीस भेटोवचे देणे तुवें आमकां फावो केल्याक तुका आमी अर्गां दिता. हे फिरगस कुटां आमी दिल्याक आनी ह्या फिरगस कुटुंबांत ह्या विशेश 3 सक्रामेंता मुखांत हेर सगळे सक्रामेंत प्रत्येक तरान आमच्या पिडेक वको जावचो येवकरिस्त वो सक्रामेंत भेटोवंक भाग ह्या देवाळांत फावो केल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आनी आमचे सगळे फिरगस कुटाम तुज्या पुताच्या बुकसाण्याच्या मोगाच्या पवित्र काळजाच्या बळांत रुपीत कर आनी ते एकवटीत दवर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. दयाळ मोगाळ बापा सर्गेच्या रचणाऱ्या सर्व सामचे तुका भेटोवन दिता. दयाळ मोगाळ बापा सर्गीच्या रचणाऱ्या सर्व सामची तुका भेटोवन दिता वता. ओपून तुगे मानून तुगे किरकोळ काणीक आमची उंड्या वयना वस्तूर
वावरांच्या हातांसो मोगांच्या काळजांसो एका काळजा मोना तुका ओपून दिवसो तुकड्या धाकट्या मोदे परस वाटून घेवसो तुकड्या धाकट्या मोदे परस वाटून घेवसो दयाळ मोगाळ बापा सर्गीच्या रचणारा सर्व संशय तुका देवोनी गावाता उमून तुगे मानून तुगे निर्मळ पाणी आमची उर्या वरना वस्तू रूपान मोगान भेटून दिवची क्रिस्ताच्या वासारता आमकां ती भोंवतून दी क्रिस्ताच्या वासारता आमकां ती भोंवतून दी बापा आमची जिणी तुवेंच दिल्ली काणी ह्या संवसारीची देण्यानी रेटयलेली तुका समर्पिता आजकाल ते पोवी तुका समर्पिता आजकाल ते पोवी म्हज्या भाऊ भयणांनो आमी सांगता भेटयता हें मिसाचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमेत आमच्या सगळ्यात म्हणून सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा पातकांच्या बॉक्सांनी जोडून सगळ्या मनशां तुज्या वेगेन हाडूं तुज्या सपुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्या तुवें धाडलोय ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सुमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां आमी उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय शासनाक याजक आमचो आनी एकलोच रायसर रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बली पुरसार्थाने तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपदली सगळ्या रचनेन आपल्या अधिकारा लाडून एक शासनीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेताने ओपोवन दिले राज सताचे आनी जिविताची राजनितीचे मोगाचे आनी समस्तकायेचे देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदार बारा सांगाती तुज्या महिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदय दिताम नसतें ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं समयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून वो सक्रामेंत आमी समारंभता तो दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बस समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्तासो गुट परगटोया बापा आमच्या सोडून पासो तुज्या पुतान सुचलेल्या कश्टा मरण असो ताच्या नंत बरी जिवनपण असो आनी सर्गात सज्ञ असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तिस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावन निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत आमकां रिमरयेच्या तुज्या बगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें मिसून काडलेल्या दैजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या भगिवंत बापाच्या आनी पेटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवड्या आनी मनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे तुज्या पोरजे संगती या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगान थीर कर तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कोनवळ्या बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगता त्यास जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोम्याची आज्ञा मोती काढून
ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दये करुण्याची वेतान समाधान आमकां दी. सर्गीचे भाग आमच्या सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे राखण आसतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुतेन पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोडान तूं सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सोमे आसूं. तुमी एकामेकां शांती दियात. पळय जेजू क्रिस्ताक आमच्या सर्गी आनी संवसाराच्या रायाक ई जावन आसा. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक मिसाक आयले आमी सर सुभागी. सुम्या तुमी तरेचे म्हाका पळोवना. So sweet.
somsra kailoy muchapat kang katir kursar meloy tiagan mo ganchiyong ulo diloy mo kajibitan saksaloy muchikatito somsra kailoy muchapat kang katir kursar meloy tiagan mo ganchiyong ulo diloy mo kajibitan saksaloy Jesu moja karsan betlang usuk tuja mogaso Undarupan karsan yewo fakai huswar segiso Moktu soswani mowa prasruji Sinyen molani mowa moli Moktu soswani mowa prasruji Sinyen molani mowa moli Dulung cibi tak caudang Argatuka sarvundara Jesu tuka sajagunya Sasling cibi danara Dulung cibi tak cabunya Berkatuka servundara Jesu tukar saja gunya Sasling cibi datara Tuvi kung karan tuwailo Amchi daini baskilo Dain amchi dain badlo Sergian bo labaylo Tuvi kung karan tuwailo Amchi daini baskilo Dain amchi dain badlo
प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा स्वामी जेजू क्रिस्त सगळा सर्वांचो राजा म्हणून वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दबजीक परबे दिसा आमार जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राजान आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वळवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार आतां कुळवण्यो रेकॉर्ड करच्यो नाकात हांगासर देवाच्या कृपेन जबाबदारी आणखी उडास हाडूंक बेसांव हांगासर पाद्र्याप दितलो आमी सगळीं हातूंत भक्तीपणान भाग घेवया आज आमी फिरगस घरां बहिरंग तरान परगट तरान सकाळमधल्या जेजूक आमच्या रस्त्यार व्हरता म्हळ्यार आमच्या गांवाक व्हरता तुमी जाणा आमच्या गांवांत जायती बेसांवां घर जात कालच्या वर्सा आमी कितलीं जाणां आमची अंतरल्यान तुमी जाणात कितल्यो मारेकार पिढयेनी कश्ट जाता तुमी जाणात देखून आमी हो पुरशांव भोवस भक्तीन काडया मागया जेजू लागीं आमच्या गांवाक बेसांव जाय आमच्या कुटुंबाक बेसांव जाय देखून तसो आदार आमकां जाय हे आमी मागोवंक आज हांगासर आसांव सगळे फिरगस कुटुंब जेजून आज आमचे सांबाळून व्हरच्या पासत हांगासर आज कुमक केल्या आतां हे सगळे व्हिडियो करतात आनी लायव्ह जाते आसा आमी तुमकां लिंक पयलें धाडूं ना कित्याक म्हळ्यार तुमी घरा बसून पळोवंक न्ही ते तुमी सेऱ्यान देरा मागीर धाडूंक देखून रेल्सान टी व्ही तिनी दिसांची कार्यक्रमां ते करतात तांकां हांव देव बरें करूं धर्मार्थांचो वावर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर येल्सान फोटोग्राफी करता तिनी दिसांक तशेंच बँड आसा आमचे विजय अडकाचे तशेंच साल्वादोर डिसोजा आनी क्वायर सदांनी प्रॅक्टीस करतात आलता भुरगीं आसात तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तेजो फुलां सजयल्या सिस्टरांक देव बरें करूं कालच भोव मिनत काडल्या आयुश्यामाच्यांनी आनी कातोली सभेच्यांनी ही बुवा पुरबायतारान आमची तोरणां बांदूंक आनी पोर सत्यक आयिल्ल्यांक नितळ्याक आयिल्ल्यांक सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा पूण त्या दिसा आमी चडीत जाणां अपेक्षिल्लीं आमी 125 जाणां अपेक्षिता पूण पोर येयल्लीं 50 जाणां मात्र देखून तिके आलोचन करा येयल्ले आमी सगळ्यांनी वावर करूंक आसता येवच्या आयतारा नितळ्याक आनी लितुर्जीक कुमक करूंक उद्दानां भेटून सांतान तोरण वाडप बेस्तार दिसा लितुर्जी फिरगस कुटाम आज मीस पेटोवन पुरुशान भाग घेवन फिरगस कुटुंबाक एक व्हडलो संदेश दिल्ल्या फादर शिवोडीपेचो निर्देशक मानादी बाब विन्सेंट डिसोजा तांचो आमी उपकार उरता आमच्या फिरगेजींनी सबार कुटुंबांक विविध तरांनी आमचे कागदां गेल्ले कुडले तांणी आमकां कुमक दिल्या आनी आदार दिला आनी हरेकरी तांकां आमचे फिरगेचे स्पंदन करतात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणी फलाण हे आसल्यार पाद्र्या मेळोन देव बरें करूं म्हणा येवचो आयतार क्रिस्तांवां काळाचो पयलो आयतार आज जमयल्लें दान दियेजेच्या मिसावाक वता मंगळारा बेसपाचो दीस
सांजे 6:30 वरार सेरेमनी आराम जाता. पवित्र पुस्तक आनी जेजूच्या पवित्र काळजाचें चॅरल पुरशांवर आमी व्हरता पळया विशयी सोबाय. उपरांत किर्तनां आनी शर्मांव साक्रामेंत बेसांव. आमचो बायबल आयोग असो DSAच्या बायबल केंद्र निर्देशक दोतोर विन्सेंट शिक्वेरा येतले आनी हेर ह्या जाकी आसतले. बुधवारा सकाळीं 7 वरार सादें मीस एक आसा आनी 9:15 वरार वाती वांटाव उपरांत मीस. सोबाय 10 मीस म्हण आमी येवजिलां दयाकन येयात. फेस्ताच्यो जबाबदाऱ्यो सोनवारा सकाळीं आनी शुक्रार सांजेर कुमकेक आयिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. वाठारांतलें तण पेंडूंक मेशीन हाडून तण काडलां. सिल्वान, फेलिक्स तेल्लीस, लिओ डिसोजा वर्काडी पयलो वाडो तोमास डिसोजा हांगा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या आयतारा मुडीपूक वजें पुरशांव आसा. तुमची वजी आसल्यार तुमी दिजे म्हणून तांणी विनंती केल्या. मुडीपूचे यात्री केंद्राचें 10 पावसाचें फेस्त डिसेंबराच्या 4 तारखेर, 5 तारखेर, 6 आनी 7 डिसेंबर. 7 तारीख आयतार येता हांगासर मिसा येवन मागीर फेस्ताक वचयत नाजाल्यार दुसऱ्या दिसांनी फेस्ताक वचयत. आनी सुरूच्या दिसा 4 तारखेक तर कार्डिनल येता गोंयांत हांव शुक्रारा थंयसर पळया. काळी मंजा वाड्या घरांनी 10 सारुण्यो आनी 5 मोप आमकां दान दिला. देव बरें करूं. निकोलस मोतेरान मोप कोंटेर काडचे ब्रश आनी इंटरलॉकाक ब्रश नितळ करची हाडिल्ल्यान ताका देव बरें करूं. मागीर कोणें आनी एका वाड्यान हाडिल्ल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आज जमाती आनी इलेक्शन 3 वरार कोरिकान म्हळ्यार काळयूर वाड्याची जमात कोरिकाना जॉन डिसोच्या घरा सांजे 3 वरार आपुणची मंडळ करा. 3 वरार वर्काडी पयलो बेकरी राजे डिसोच्या घरा सांजे 3 वरार. तर 4 वरार तिमांगूर पयलो वाडो. हांव एका वाड्याक आनी संतोष पत्रान एका वाड्याक आमची टिमां येतलीं आनी इलेक्शन करतलीं. येवच्या आयतारा भितर तुमच्या वाड्याची ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची प्रतिनिधी कोण तांची नांवां म्हाका ती जाय. पयल्या आयतारा मीस जाल्लें तांचें इलेक्शन करूंक गाव म्हाका तांची संचालकी कोण म्हणून. हालता भुरगे कोणा मीस हजार घालां तांणी मीस जाल्लें सिस्टर रिटाक मेळा जाय. हांगासर आतां संभ्रमीक आराधनांनी पुरशांव आराम जावंक आसा. पयलें साक्रामेंत पाद्र्या आराधना दवरता. आराधनाचे कांतार आतां आमी आराम करया. दिमी घालया.
तुका आमी वंदिता तुजें नांव आमी वाखाणता तूं आमकां सुडको दिवचो जेजू म्हणून तुज्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर तुवें आमकां परगट केलाय. तुजे सांगाता कुर्सार उमकडलेलो आनी एक अपराधी तो तुका पंतावण करता. तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुका सुडका दी. जेजू तूं सगळ्या संवसाराचो राय. तुजे थंय आसात सगळीं प्रभुत्वां आनी स्वामित्वां, सगळीं सिंहासनां आनी अधिकार म्हणून आयच्या मिसाचें दुसरें वासप आमकां सांगता. तशें म्हळ्यार तुका सुडका दिवची गरज ना. तुका सुडका दिवंक कोणी पंतावण घालची गरज ना. कित्याक सगळें रसलां तुजें तावन. तूं जावन आसाय आमचो देव, ह्या फिरगस कुटुंबाचो राय. तुज्या काळजा तावन वावत्यो मोगाच्यो झरी कुरपेचो वाळ ह्या फिरगस कुटुंबांत बळादीक जावन तो वाळूं. आनी तुजे तावन मोगाची झर आमच्या कुड्यांतल्या मोतीक घटाय दिवंक सकत दिवंक आमकां तूं आदार दी. कित्याक तूं सर्ग आनी संवसाराचो राय म्हूण मानून आमी तुका आराधन करता, तुका वंदिता, तुजी स्तुती करता. तुजे तावन सगळें रसलां म्हणून आमी हेच्या वाचपांत आयकलें. तूं जावन आसाय आमचो रसनार आनी सोडवणदार. तूं जावन आसाय देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसाराक खुर्साच्या मरणा मुखांतर सोडवण दिवंक आयलोय. आनी हाचे तावन आमकां मेळचें तें बक्षांनी, हाचे तावन मेळचो मोग आनी खुर्सा तावन मेळचें राजी संदान आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाक मोगाच्या एकतारांत एकठांव. जेजू राया ह्या फिरगस कुटुंबाच्या वडिलांक, विगाराक, सहायक विगाराक, वस्ते याजकाक आनी सर फिरगस कुटुंबाच्या वडिलांक हांगासर मुखेलपण घेवच्या आत्मीक रितीन आत्मीक देवस्पण रुता करूंक आदार दिवच्या सर समितीच्या सांद्यांक तुजे भक्तीपण उर्बेवंत रितीन परगट करच्या, आचरण करूंक मोग करच्या सर्व ह्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक धार्मीक भाऊ भयण्यांक, सिस्टरांक तुज्या गोपांत आमी भेटोवन एक फिरगस कुटुंब म्हणल्या ह्या कुटुंबाच्या मोगाच्या बांदान तुका आमी आराधन करता. जावं तुका मान, महिमा आनी ओगळाप सदां सर्वदा. आमेन. भाव भयणीनो, आतां भक्तीचो पुरुश आमी काडटा. भक्तीपणान वचून ती सवकास वचून ती सुरवेर कुरीस आलता भुरगो भायर वचा. कुरीस आनी तुरीफूर आनी त्या सांगाती भुरगो. ताच्या नंतर कुरीस 2 वाती पयले मुखार वचोंक, ताचे पयले भायर पिरगे गोळी पारचे सांदे ताका कुमोक करा. कुरीस काण गेलो भुरगो, आलता भुरगो खंय आसा? मुखार आसा मुखार. ताचे सांगाता 2 वाती तुरीफूर मुखार. त्या सांगाता एक भुरगो 2 वाती कुर्साच्या सांगाता. मागीर 2 वाती सक्रामेंता सांगाता हाडूंक आहात. लास्ट दोगालता भुरगे सक्रामेंता सांगाता रावूंक आसात. लोक 2 लायनी करून भक्तीपणान वसात. 2 सत्र्यो कुर्साच्या त्या कुशी ह्या कुशी धरात. एकत्र लेखाचे 2 सत्र्यो आनी सत्र्यो एकत्र लेख सेट आसा त्या प्रमाणे दवसून दी. एक लेखा 2 सत्र्यो मात्र कुर्साच्या त्या कुशीक ह्या कुशीक उजव्या दाव्याक 2 सत्र्यो मात्र. उरल्यो सत्र्यो मागीर सक्रामेंता मुखार येवंक आसात. लोक कुर्सा फाटल्यान 2 लायन कर. हेणे ह्या गेटींतल्यान वचून तेणे कॉन्व्हेंटाच्या मुखल्यान पुरशांव पाश्यार जावन येवंक. पुरशांव सुटोवन दी, वेळ करनाकात. कुर्सा सांगाता 2 सत्र्यो वचोन दी, उरल्यो सत्र्यो रावात कुशीक. मागीर सक्रामेंता सांगाता येवंक आसात. लोक पुरशां वारो आसा सक्रामेंता एकांतारां गावून तो आसा. पुरशां सुटोवन दी, सक्रामेंता एकांतारां गावून तो आसा. पुरशां उन्नारशिया वेळ करनाका. So
ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪಾವನ ಬಲಿಯು ಹೃದಯದ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು ನಿಂತಿಹೆ ಕಾದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಶಾಂತಿಯಾನಿ ಹರಿಸೋ ಕವಿದಿಹ ಕತ್ತಲು ಸರಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸು ನೀ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ.
ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು.
प्रसादी उडासकडे सक्रामेंताची वडवी काय जेजू कितलो सुंदर कितलो भोव तुलो बरतार तो सूर्याप्रास तो परजळीक आमकां इल्लें वत मारतना परजळ संतोश हाडटा ह्या पावसाळ्यान पूण कितलो परजळ तो आमचे थंय घालता मोप रास्तो रुचीक आमचे सुख ह्या सुमेस्ताने बगसून आमकां ताणें कुरपेस्त करी जाय हें पळोवन आमच्या काबार जाताच सरकार आमकां सस्ती सूख ताणें दी जाय देखून आज आमी आतां गावया तिसरो चाराना जेजू सर सुंदरा भोव दुलो बरतारा सुंदरा बोधुलो बरतारा सूर्या प्रासजळी मोवा प्रासरोची बक्षी सुखी समेस्त बक्षी सुखी समे कर तू म्हाका कुरपेस्त जातास हें पळयन काबार सकट सस्ताक सुख ती सरकार बक्षी सुखी समेत करतो म्हाका कुरपेस्त साथ से सस्ता सुखी आणि एखादार गांवक आमी आयती जावया सगळ्यांनी सांगाता म्हणी आतां थंयसर टीव्हीर कांतारां पडटात न्ही ती पळोवन आमी गावया आमचो वेळ आमी पाड करचो नाका थोडो वेळ आनी 5 मिनटांनी हें मागणें विधी आखेर जाता पूण तातूंत आमी जाता तितलें जेजू संगी रावया जेजू आदार घेवया जेजूची कृपा आमी घेवया हांगासर आतां दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार हे बुआ पुरबाय कांतार सदां आमचो मोग जे जेजूक नियाळचें आमच्या हर एका गरजेन आमकां सांगात दिवचो त्या जेजून कोणीय आमचो मोग करना जाल्यार बापूय मोग करना आवय मोग करना भुरगीं मोग करना कोणीय मोग करना इश्ट मोग करना कोणीय मोग करना ताचो सगळ्यांचो मोग इतलो म्हणी तो कितें स्वार्थ आसता पूण जेजूच्या मोगान तो स्वार्थ ना जेजूचो मोग तो निस्वार्थी मोग तो मोग आमी सेवून आमी आज वसा जाय तो आमचें कितें उणें पडलां मोग नासतना तो तें भरती करता देखून तुलो जेजू मोगाळ उतारा म्हणटाना ताचो मोग आमचें तें भरता म्हणलें आमी उडास दवरया आनी कांतार आतां भक्तीनाथां गावया दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार कितलो मोगाळ इश्ट आमचो आमचे संगीत आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार कोण आसा संपूर्ण प्रेम करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बागर कोण आसा संपूर्ण प्रेम करतलो
आपले श्रद्धास्तांका कावो तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां
तुझ्या पुताची हजरी मानून घेता सर्ग आणि संसार सो राय म्हणून भावार्थान वळखता. या ताबेरनाकलान तूं सदांच हजर आसून आज येवकरिस्तीक रुपार तुका खऱ्या सोडवंदराक मानून घेवन उक्त्यान भावार्थ परगटून आमी आमच्या गांवाक आमच्या रस्त्यांनी तुज्या पुताक मान दिलो. आतां हे सगळें फिरगज कुटुंब तुका आमी समर्पित हांव. ह्या कुटुंबाच्या सर्व वडिलांक फिरगज कुटुंबाच्या विगाराक वडिलाक आत्मीक वडिलाक ते सांगता वावर करतल्या ह्या जाकांक ह्या फिरगज कुटुंबाच्या जायत्या परगांदसच्या सांद्यांक आमची फिरगज आमची इगर्ज म्हणून मानून घेवन जायतो साक्रिफीस ह्या फिरगज कुटुंबाच्या रियेकल्यांनी केला. देखून आज तुका एक मजबूत देवाळ हांगा उबें जालां आनी हाच्या की फुडें सुरू येता तूं 100 वर्साच्या पयलीं हांगासर तुका मान आनी परगट मान तुज्या पुताक फावो जाला. कितल्या वर्सां तावन तूं हांगासर तुज्या पुताक येवकरिस्तीक रुपार हाजर तुवें केलां आनी जायत्या जाणांक हो येवकरिस्त पिडेस्ताचें खाण जावन पिडेक वोको जावन निराश्रितांक आसरो जावन आकांतांत आशिल्ल्यांक बरवसो जावन तुवें तुज्या पुताक ह्या फिरगज कुटुंबान दिलाय. ह्या पासून तुका मान होगळाप आनी आराधन हांगासर वावर करच्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी तुजें भक्तीपण उर्जीत करूं आनी नीज तुका मान दिवं. पवित्र सभेन आमकां न मेरलेल्या ह्या येवकरिस्ताच्या भक्तीपणान वांटो घेवच्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांचेर हर एका कुटुंबाच्या वडिलांचेर आनी लिडरशीप मुखेलपण घेवच्या हर एका समितीच्या सांद्यांचेर धार्मीक भाव भयणांचेर तुजे आशिर्वाद घाल जो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. पवित्र सक्रामेंताक आमी मान करया. येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत गावया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडुणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय
सासनाच्या सासना सगळीं उबी रावया. अर्गां तुका सुमयां जेजू, होगळाप तुका सुमयां जेजू, स्तुती तुका सुमयां जेजू. अर्चिलें जावं जेजूचें नांव आतां आनी सदां सर्वतां. अर्चिलें जावं जेजूचें नांव आतां आनी सदां सर्वतां. मोगाच्या भावा भयणीनो, ही बुआपूर बायली तुरची भोव बऱ्या तरान जाली. फादर विन्सेंट भोव बऱ्या तरान चलोवन व्हेली. ताणें आमच्या फिरकेजेक CODB डायरेक्टर जावन दिल्ल्या सरसेवेक आमी आभारी जावन आसां आनी ताणें आयची दिसा ही सेवा दिल्ल्याकय आमी आभारी जावन आसां. सगळे फिरके कुटुंबाच्या नांवी फादर विन्सेंटाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताका व्हडल्यान ताळयो पेटया. हांगासर आतां कितें रितूची प्रॅक्टीस अभ्यासपाची मागीर आनी हालता भुरग्यां प्रॅक्टिसा उडास आसोंदी आनी आतां निमाणें कांतार आतां आमी गावन आमी घरा वेता. बरो जालो पुरश्यां, देव बरें करूं. आनी हांगासर कितें तें परवां ही येवक्रिस्ताच्या मणयारांक खंय घे आपणोरो म्हणलें सिस्टर शेवरीन तिके दाखोवन दिया तांकां. मागीर मिस जाल्लेंच सगळीं आमी निमाणें कांतार गावया. Jezucia, Sarayacia, Mana, Word Sadasto, Kalza Jezucia, Kalza Ishtacia, Kalza Shevo, Kalza Danyacia, Kalza Rayacia, Mana, Word बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.